सर किती मीटिंग आहे? किती मीटिंग आपली आहे? किती मीटिंग? सर कसली मीटिंग आशिल्ली? आमचे डिफ्युटेड कॅन्डिडेट्स पळय आसा तांची आज पार्टीच्या अध्यक्षान मिटींग आपयल्ली. पार्टीचो अध्यक्ष मातसो इनडिस्पोज्ड आहा म्हणून ताका लागून पावलो ना. ताणें म्हाका रिक्वेस्ट केली की तूं एटेंड जा आनी तूं मिटींग घे. इंटरेक्शन कॅन्डिडेट्सां बरोबर कित्याक लागून ते हरले, कितें प्रॉब्लेम जालें, कितें डिफिकल्टीज तांकां फेस करच्यो पडल्यो ताजेर चर्चा जाली. आनी सगळ्या कॅन्डिडेट्सांनी एक एश्युरन्स दिलें की आमच्यो बूथ कमिटीज इंटॅक्ट आसा, आमच्यो बूथ सगळे व्यवस्थित आहा, आमी तांकां घेवन मुखार वतले आनी एक्टिवली काम करपाक लागतले. But what happens to some of your party leaders who work anti-party activity? They are giving reports. We have told them reports by Monday. The reports will go to the party leaders. पण तुमका सांगाला तुमच्या कॅन्डिडेट आणि बाबा अँटी-पार्टी ऍक्टिव्हिटी झाल्या ताणें रिपोर्टान घालून दितो म्हणून. ओके, व्हॉट अबाउट युअर लीडर ऑफ ऑपोजिशन डिसिजन? काँग्रेसचा प्रोसेस असतो. ओके, त्या प्रोसेसा प्रमाणे करतात ते. When the time comes, they will decide. डिस्कशन झालं मीटिंग. It was a review meeting of all the candidates who had lost the elections. ते कारणां कित्याक लागून हरले ते रिव्यू मिटींग आमची पार्टी ऑफिस बेररान घेतलेली आसा आनी सगळ्यांनी रिपोर्ट सबमीट करूंक लायला. सगळ्यांनी आपापले व्ह्यूज मांडल्या. फुडले एक मिटींग मेंबरशीप आमचे ऑर्गनायझेशन इलेक्शन्स आसा तेजे बद्दल म्हायती दिली आनी तेजे फुडें तयारी करपाक सगळे कॅन्डिडेटाक सांगलेलें आसा. ओके, तुमचं लास्ट मोमेंटाक कितें जातालें तुमच्या हितून स्वताचे तुमचे घेतले? वेल, म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांवें पयलीं सांगलें इट वील बी ह्युमिलिटी. मॅजीक कसलो तांकांच खबर आहा, आमकां खबर ना. फ्रेश टॅक्टीक कितें वापरलें तांकांच खबर. ते एक आनी म्हाका टायम कमी पडलो, हांव कंप्लीट करून पावूंक ना. त्याच प्रमाणे गव्हर्मेंट मशिनरीज एम्पल अवेलेबिलिटी ऑफ फायनान्स तांचो दुवर गेला आनी सीएम असं म्हणून त्याच्या कारणान आख्खें मंडळ तेंचे यंत्रणा सगळें तेजे फाटल्यान आसली. खंय तरी हांव कमी पडलो. मात म्हाका गेले फावटी 2017 म्हाका 8,000 मतां पडलेली अवघे 13 दिसांनी. हे फावटी म्हाका 7 दीस सुबेज मेळ्ळे. हांव 11,584 वोट्स पावलो. 666 वोटान म्हजो ऑपोजिशन सीएम जिखलो. अवघे ते 50% करीत जाल्यार 335 वोट्सान हांव हरलो, वीच इज व्हेरी शॉर्ट आनी मार्जीन सामको कमी आहा. एक 2 म्हयने पयलीं टिकेट मेळ्ळें जाल्यार गॅरंटीड हांव जिखपाचो. आनी हांवें एक्सपेक्ट करूं नासलें रिजल्ट. चडशे बुथांनी चडशे पंचायतीन हांव लीड जालो. एकूच 2 पंचायतीन नावलियम आनी कुडणे थंय म्हाका मातशी मतां कमी पडली. मात गेल्या फावट बीजेपीक पडली तेजी कितें तेंची पर्संटेज कमी जाले. आय गॉट 45.13% वोट शेअर इन सांखळी कॉन्स्टिट्युएन्सी and whereas CM has got only 47%, 1.3% difference आसा. So येता त्या इलेक्शनाक I'll be a constructive opposition. बरे कामाक आमी सदांच वांगडा आसतले, सदांच सपोर्ट करतले लोकांचे फायदे खातीर, लोकांच्या हिता खातीर, उदरगती खातीर आनी डेव्हलपमेंटा खातीर आमी सदांच वांगडा आसतले. आनी जे वायट आहा, जे लोकांक नाका ते आमी सदांच लोकां मुखार हाडटले आनी गव्हर्मेंटाक अपोज करतले. जाल्यार हांव जिखपाचो न्हू.
If BJP leader would have supported me, then I would have been BJP, no? So, but today you was full confidence, 1 or 2% also you are given. पळय मरे मार्जिन पळय मरे तूं 335 votes. Ballot vote ताका 455 पडली तर जिंकलो न्हू. 455 ते अर्दी वोट पडलेली म्हाका जाल्यार हांव जिंकलेलो न्हू. Okay. I was short of 6 votes per booth only. That suffices everything. Thank you very much. अमित, तुमच्या मतदारसंघात किती रॉंग झालं तुमकां दिसता? फर्स्टली आय लायक टू थँक सगळ्या लोकांक कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे. म्हाका दिसता इट वॉज अ क्लोज फायट आणि आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन अबाउट 9% म्हणजे जवळजवळ 2100 वोट्स वेंट टू RG. सो दीज वर ऑल एंटी BJP वोट्स. आणि म्हाका अशें दिसता खंय तरी पक्षाचो नरेटीव, आय मीन जे वोट स्प्लिटींग जावपा जायना ते खंय तरी म्हाका दिसता नेरेटीव मातसो आमचो वी कुडंट कन्विन्स द पीपल की बाबा सामान्य मनशाक काँग्रेस पक्ष म्हणजे कशी फायदो करून दितली हे म्हाका दिसता वी फेल टू कन्वे द पीपल. आणि ते 9% वोट जे आसा ते स्प्लिट जाले आनी दॅट इज हाव BJP थंय 3 मार्जिनान जिखून आयला. RG has pulled about, I mean, BJP and Congress margin is hardly 670 votes, and their RG has pulled about 2,100 votes. So I think that split of votes we couldn't convince anti-BJP votes, and they probably. Huh? The fight actually was between Congress and BJP in our constituency basically, and that 2100 votes which went to RG I think was a deciding factor. Thank you. ना आयज आमी आमची एक रिव्ह्यू मिटींग अशी घेतलेली आणि खंय आमचे कॅन्डिडेट शॉर्ट पडले, कित्याक लागून शॉर्ट पडले तेजे एनालायसीस केलेले आसा पार्टी. आणि आमकां सांगला की एक रिपोर्ट दिवचो, कित्याक पार्टी ह्या पार्टी जे मिस्टेकी केल्ले, कित्याक आय थिंक दिस इज द फर्स्ट टायम द काँग्रेस पार्टी गेव अ व्हेरी गुड कॅन्डिडेट एंड अ व्हेरी गुड मॅनिफेस्टो. एंड पार्टी इज सिरियस, कित्याक आयज आमी हारले म्हणून दूख लागूंक ना. जे लोकांनी पळय कॉल केल्लो, जायतीं दुकां, जायते लोक बेजार जाल्ले. सो पार्टी वॉन्ट्स टू टेक दीस इन टू द रायट डिरेक्शन. आनी जे चुकी जाल्यो वा जे कोणान घात केलो त्या मनशाक आमी एक स्टँड पार्टीन घेतलो, डिफेक्टराक घेवचे ना म्हणून. तशेंच करून आमी खंय मिस्टेक जाल्लेले आसा आमी तो रेक्टिफाय करतलो. आणि आमचे GPCचं जो इलेक्शनूय आसा त्या वेळार आमचे पंचायत इलेक्शन आसा तेजेरूय आमचे हे जाले उलोवप जालेले आसा. आणि वी विल डेफिनेटली ऑल्सो टेक इंटरेस्ट इन द पंचायत इलेक्शन. औरंगाबाद तुमचे मतदान किती तुमकां दिसता किती फाटी पडले तुमी किती? मी आमचें अशें जालें की म्हाका दिसता फोंड्या मतदारसंघात जे RGन 1800 मतां काडली आणि ही जास्त तेंच्यांनी विलेज एरियेन काडली. आणि फोंड्या येतकीर सिटीन जंय कॅथलिकांचे डॉमिनन्स आसा त्या वार्डांनी तेंच्यांनी मतां काडली. सो हे वोट्स सगळी काँग्रेसीची आसली, जी ट्रेडिशनल वोट्स काँग्रेसीक येताली ती स्प्लीट जाली. आणि त्या खातीर आमी 674 मतांचो फरक विनर्स आणि आमच्या मदीं. आणि हांगाच आमी मातशे कमी पडले आणि आमकां डिफीट जाले. कितें एंटी एक्टिविटीज बी कितें जाले तुमचे पार्टींतल्यान तशें एंटी एक्टिविटीज कांय जावंक ना. फक्त जालें कितें की पार्टीचें जें एक ऑर्गनायझेशन आशिल्लें, पार्टीचो जो ब्लॉक आशिल्लो तो ऑन द फेस ऑफ द इलेक्शन रिजायन जाले. खुबशे मेंबर्स 35-36 मेंबर्स ब्लॉकांतल्यान रिजायन जाले आणि थंय आमचें ऑर्गनायझेशन वीक पडलें. सो आता फुडें कशें आसतलें सोशल लायफ? ना नाव वी आर वर्किंग. आतां पंचायत इलेक्शन आसा 2 महिन्यानंतर आणि वील बी फॉर्मिंग अ पॅनल फॉर पंचायत आणि वील बी गोईंग विथ अ फूल फोर्स. ओके.
Sabe, किती wrong जालें तुमकां वेली कॉन्स्टिट्युएंसी because you hardly lost by 160 votes. Yes, wrong कितें see there were some office bearers Congress हडले हे आहले leaders म्हणटाले they worked against the party. That was the reason for Congress to lose. It is not because of split of votes. In my constituency, I am telling you, it's only 169 votes. हे 100 वोट एक आमचे लिडर्सान आम दिल्ली जाल्यार we would have not lost because there are a lot of leaders, even the blocks, they have worked against the Congress party. That was the major issue, not split. We are blaming now for other parties, which is not true. We have to get it right in the Congress party. So ते तुमच्या पार्टी लिडर्सांक सांगला ऍक्शन घेवच्या बाबा Exactly, we have told the action should be taken immediately, but they have given us date, written report Yupa Laila before the 21st. And every losing, they will be giving the report, what has happened, how we have lost, and where the party leaders, where they have worked against us. That report we will give before the 21st of. You lost by hardly a narrow margin. त्यांनी काम केले जाल्यार त्यांनी एंटी पार्टी ऍक्टिव्हिटीज करून Exactly, because see, initially when we had told, even the block president, we had told, because these people, Yala Kote, giving the post, are not us. They were just came in the party to spy. Jamso Allah Tinga, ex-minister. He had sent people to join in these particular positions. They were taken just to spy in the party. And at the last stage, they were last minute, last 2 days, they have worked against the party. आता पंचायत इलेक्शन्स आसा तुम्ही एक प्रेझेंटली सरपंचूय आसा सो हाउ वुड your role be as a Congress leader? Yes, I have told the party, see, I'll be with the Congress. Definitely, we will take our work, whatever. I thank all my voters who have stood with me. I will not let them down. I will work for the party. We will move forward. Even the panchayat, I have told the party leader, the opposition leader as well, sir. आमी ही मुखार इतले, आमी हार घेवची ना. हेच्या मुखार बी, we will be with Congress. सदांच काँग्रेसी बरा आसतले. जे विश्वास म्हजेर काँग्रेसान केल्लो तो अजून पर्यंत for next 5 years बिसान जावं, I will be with the Congress party. आणि हे घेऊन आम्ही मुखार. पॅनल घालतले पंचायत पॅनल बा. We will see because आज a meeting लावून आज रावले. Tomorrow I'm going to call the workers meeting. So once we get the workers meeting, all our workers, see, because there are a lot of workers who came to visit me for last 2-3 days at my place. So a meeting our रावलो आज किती what Congress party leaders had to say. So with this, I'm going to call a meeting tomorrow. I will take the meeting tomorrow, and then we will discuss with them. Most hopefully, probably we will go with the. We will be with the people of Veli constituency. And panchayat etli, see, we will decide. It is with the people of Veli to decide. जे लोक सांगता आम्ही मुखार आम्ही पंचायत करचे जाल्यार हांव ते लोकांक बरा आसता. थँक्यू.